नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। निमाणी दोनापावला जेटी पर्यटकां खातीर जाली उक्ती। गोंयकारांक फुकट पूण जेटीर वचपाक पर्यटकांक फारीक करचे पडटले पयशे। वाटे रस्ते अपघातांक कारणीभूत कोण? गाडी चलोवपी की सरकार? अपघात नियंत्रणात हाडपाचेर जायना ठोस उपाय येवजण। पुलीस तालामा दिवपाक आसात बिजी। आरबीएल बँकेचे एटीएम हॅक करप्यांक सायबर विभागान हरियाणांतल्यान केली अटक। एटीएम हॅक 9.2 लाख रुपयांची केल्ली फटवणूक। कोयर मुक्त करून गोय करतलो पांचवेचार म्हणटा पंचायत मंत्री माविन गुदिनो। म्हादयच्या विशयाचेर सरकारना गंभीर सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा चळवळींतल्या वावुरप्यांचो आरोप। आणि म्हादयच्या वादाक काँग्रेसूच जबाबदार म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आता पळोवया खबरो विस्तारान। कितल्याशाच वर्सां सावन बंद आशिल्ली दोनापावला जेटी निमाणे कडेन पर्यटकांक खातीर उक्ती जाल्या। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या हस्तुकी शेनवारा हे जेटीचें उक्तावण जालें, पूण पर्यटकांक जेटीचेर बसपाक आतां पयशे मेजचे पडटले। जाणट्यांक 50 रुपया जाल्यार नेण्ट्यांक 25 रुपया फी आसा, पूण गोंयकारांक तिकेट आसची ना अशें मंत्र्यान सांगलां। ह्या तिकेटीची दर कांय पर्यटकांक परवडपा सारकी ना अशें कांय पर्यटकांनी सांगलां। काहीतरी कॉम्पोनेंट्स असतात. देर आर सर्टन डायरेक्शन्स अँड डायरेक्टिव्स बेस्ड ऑन विच वी आर नाव मूविंग टुवर्ड्स हिंदलँड ऑल्सो. We are talking about Kolwa also as a beach destination, iconic. We are moving towards Porvorim, towards the end of Mole and that area also, which is going to be more on rural tourism. So Hinterland tourism वरती already भर घातलेला आहे. काणकोणमध्ये काय करायला पाहिजे. So we are already working a plan. आता you have to understand की post COVID tourismचा आणि टुरिस्टचं माहिती कसं they want to come and explore is changed. आणि त्याच्यासाठी त्यांना काय पाहिजे कसं पाहिजे त्यांना थोडं आम्हाला चेंजेस करावं लागणार, कारण सगळ्या दर्यानी त्या सन सँड अँड सी मधून पीपल वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स मोर ऑफ हिंदलँड ॲडव्हेंचर वेलनेस, आणि त्याला ते करायला स्वदेश दर्शन प्राईम मिनिस्टरचा सगळं पूर्ण आधार आहे. वी हॅव द फुल सपोर्ट ऑफ द प्राईम मिनिस्टर, आवर टुरिझम मिनिस्टर. सो कमिंग विथ दिस सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स आय थिंक गोवा डेफिनेटली विल प्रूव्ह टू बी अ डेस्टिनेशन फॉर एव्हरीथिंग थ्रू आउट द इयर. And I would say post-COVID, I have been saying, if it is Goa, rediscover life. इसका होना चाहिए पर हेड कैसे 50 रुपये ने बहुत हो गया. बड़े लोगों के लिए कम से कम 20 रुपये होना चाहिए और छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये. मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा. इन्होंने चार्ज जो है बहुत ज़्यादा लगा है. नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा हो गया. रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपाचे कुशीक उजिल्ले. वाहतूक पुलीस नेमांच्या अंमलबजावणीच्या कामांत बिझी आसात. रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपाचेर कसलीच ठोस उपाय येवजण जाताना दिश्टी पडना. देखून सरकार आणि वाहतूक खातें रस्ते अपघातांचेर गंभीर आशिल्ल्याचें दिसून येना. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. रस्ते अपघात दिसान दीस वाढत आसात. अपघात नियंत्रणात हाडपाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. वाहतूक पुलीस येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करपाक बिजी आसात.
अपघात जावपी सुवातांचेर उपाय येवजण करपा कडेन ना सरकाराचें लक्ष आसा ना पुलिशेचें. अशा वेळार रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडप तरी कोणे असो प्रश्न उप्रासला. We have enough alcometers. How many alcometers? That figure I'll give you. I'm not sharing it with me. But in North District, I think we got about 8 to 10 or more than that. There is enough alcometers with us, and cases are being booked as and when we are noticed. See, we will not know who is drunk unless until we check like this. Now, if I check this guy, normally you know if he's drunk or not drunk because he can ride his vehicle, he can balance himself. So I don't think we require 100 alcometers to book cases. Minimally, we can understand one leg test is there, which US is using. We can work on that and trace those people. येरादारीचे नेम मोडप्या आड पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या. रस्त्यांचेर जावपी अपघात हे नेम मोडिल्ल्यानूच जातात, कारण फाटल्या वर्साच्या तुळेन अपघाताचे प्रमाण अंदू 20% चड आसा. देखून येरादारी खात्यान रस्तो सुरक्षेचेर भर दिवपाचें थारायला आनी ही मोहीम गांवगिऱ्या वाठारांनी तशेंच शारांनी चालूच उरतली अशें पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन सांगता. What we have noticed is people are riding the bike with helmet in the hand or helmet in the vehicle, and when they see traffic police or police officer, they wear the helmet. Why they are doing that? They are wearing the helmet for the traffic police, but people have to understand they are wearing helmet for themselves. Helmets save lives, so everybody should wear helmets. And as far as seat belts are concerned, seat belt protects the car drivers from accidents. So we are actually sending this message again. रस्ते अपघातांचे हॉटस्पॉट सोदून तांचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची, तशेंच अशीर रस्त्यांची रुंदी वाडोवपाचेर मात कोणाचेंच लक्ष नाशिल्ल्याचें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन सांगता. पळयात रस्ते अपघातां विशीं खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचे गाराणे. 40 लोक मरप 2 म्हयन्यां भितर आनी 404 एक्सिडेंट हें दूख भोगता आयकपाक आनी वाचपाक. अमांतर सरकारा कडेन 2 वस्तू. एक जे वी पॉयंट आसात एक्सिडेंट प्रोन ते इमिजिएटली फायंड आउट करून कितेंय तरी करपाक जाय. दुसरें हे आमचे रस्ते जे आसात, रस्ते एक कडेन बरे आसात, थिंग लोक फास्ट बसून एक्सिडेंट करतात, आनी एक कडेन रस्ते काबार जाल्ले आसात, ते फोन डायवर्ट करपाक करता आसतना थिंग एक्सिडेंट जाता. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन भोव करून आमच्या पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मंत्री हे सगळे जे एक्सिडेंट प्रोन आनी बारीक रस्ते जे आसात विच आर इन बॅड शेप. वाडट्या अपघातांचे सत्र चालूच आसा. अशा वेळार लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण अशीर आनी पेड्ड्यार रस्ते ह्या अपघातांक जापसालदार आसात जाल्यार पुलीस नेमांचे उल्लंघन करप्यांक बोट दाखयतात. नेम मोडप्यांक तालाव दिवन पुलीस उग्गी रावतले काय येरादारींत शिस्त हाडपाचो यत्न करतले? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आरबीएल बँकेचे एटीएम हॅक करून ओपूच्यो 2 लाख रुपया एटीएमांतल्यान चोरून पळ काडपी मुबारक मोहम्मद मेवात हाका गुन्या फाट्यान शेनवारा हरियाणाच्यान अटक केल्या. पुलीस निरीक्षक देवेंद्र व्ही पिंगळे, हेड कॉन्स्टेबल योगेश खांडेपारकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय केली. So yesterday we were able to apprehend a criminal, a cyber criminal from Mewat in Haryana. So Mewat is one of those strongholds where there are lots of cyber criminals. We keep on hearing places like Jantara, Bharatpur, Mewat, which have become hotspots of cyber criminals, and over the time it has become difficult to catch accused from there. So to put it into context, to catch one accused from the village
you need 7 to 8 police vehicles with armed policemen inside so that you can catch an accused. Otherwise, people gang up in protecting their neighbors. So, in Cybercrime Police Station, we registered an offence in the month of October, wherein the ATMs of Ratnakar Bank Limited, RBL, they were tampered and around 9 lakh rupees were withdrawn using the vulnerability by capitalizing on the vulnerability in the RBL network. So we obtained the complaint, and based on CCTV footage, we identified 2 individuals who were roaming around different ATMs which were situated in secluded places during odd hours of the night, and they withdrew money amounting to 9 lakhs by identifying a particular vulnerability in their ATM network. So in pursuance of that, we use different kind of intelligence gathering mechanism, technical as well as human, and also consulted other state police where such offences were reported, and we were able to identify 2 criminals from Mewat. फुडल्या 4 वर्सांत गोय कोयरमुक्त करून 5वे सार करतलो अशें आस्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिलां. तशेंच पंचायत लेगीत ह्या संदर्भात कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करता. गोंयकारांनी गोंय नितळ दवरपाक स्वता कडल्यान सुरवात करपाक जाय अशें माविनान सांगलें. आतां 134 पंचायत जे उरला 23-24 आमी कंप्लीट करतले, पूण सरकारान केलें म्हूण जायना. सरकारान तुमकां इक्विपमेंट दिलें म्हूण जायना, मशिनरी दिलें म्हूण जायना, बिलिंग मशीन दिलें म्हूण जायना. तुमी प्रयत्न करपा जाय. सेग्रिगेट गार्बेज करून वेट आनी ड्राय कलेक्शन पयलें सारकें जावपा जाय. ड्राय गार्बेज तुमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तुमी धाडून दिता. वेट गार्बेज कशी मॅनेज करपाची तुमकां पद्दतशीर आमी सारकें एक्सप्लेनेशन दिवन तुमी करपा जाय. आनी हें तरी तुमी SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर सारकें फॉलो केलें जाल्यार एक सारेंय मेळटा ऑन वेट गार्बेज. म्हणजे इट इज अ विन-विन सिच्युएशन फॉर प्रमोटींग ग्रीनरी. कोण झाडां लायतले तें सारें तुमी यूज करतले, हे भाशेन जावपा जाय. हो एक मिशन मोड जावपा जाय. खरें म्हणटा तें गोंयान क्लीन दवरप म्हणल्यार यू हॅव टू येस इट इज माय जॉब, म्हाजें तें काम म्हूण तुवें चिंतपा जाय. प्रत्येक पंचान चिंतपा जाय म्हाजो वॉर्ड सगळ्याहून नितळ म्हाजो सगळ्याहून पंचायत एरिया हे सरपंचान चिंतपा जाय, डेप्युटी सरपंचान चिंतपा जाय. हें चिंतल्यारूच म्हाका दिसता खूब आनी खूब बदल येतलो. हें फक्त सरकार करतलो, म्युनिसिपालिटी करतली, पंचायत एज अ बॉडी करतली जावपा ना. तुमी लोकांचो इन्वॉल्वमेंट करून घेवपा जाय. नाल्यार गोंय जे इतले लोक येता व्हडल्या प्रमाणान ते येवपाचे म्हणजे तितले व्हडल्या प्रमाणान येवपा ना. कित्याक गोवा इज डर्टी म्हणटले. आमी प्रत्येक जाणान तरी ही जबाबदारी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता गोंय सारकें निवड आनी बरें जातलें. म्हादयच्या विशयाचेर गोंय सरकाराची भूमिका लक्षांत घेतल्यार सरकार ह्या विशयाचेर खऱ्यांनीच गंभीर आसा काय कितें असो प्रश्न दरेका गोंयकाराच्या मनांत आसा. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सरकारान घेतिल्ली भूमिका गोंयचे न्ही तर कर्नाटकाचेंच हीत सांबाळपा खातीर आसा अशें कांय जाण उलोवन दाखयतात. गृहमंत्री अमित शहाच्या म्हादयवेल्या स्टेटमेंटा उपरांतूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वोग्गी आसा. हाचो अर्थ कितें? सेव म्हादय सेव गोवा चळवळीचो वांगडी प्रशांत नायक विचारता. कापास्ताद आसा जाल्यार अमित शहान केल्लें स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आसा. म्हादय विशींच्या केंद्राच्या कट कारस्थानांत म्हजो आस्पाव ना अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीरपणान सांगचें अशेंय तो मागता. हे जे प्राधिकरण घडोवपाचें सरकारान केंद्रीय मंत्रिमंडळान जो निर्णय घेतला की प्रवाह म्हणटा तें प्राधिकरण करपाचें तें टोटल गोंयच्या हिताच्या विरुद्ध आसा. प्राधिकरणाचो डिमांड कित्याक घेवन हें सरकार मुखार गेलें तें आमकां समजना. कित्याक प्राधिकरण बेजिकली की जो म्हादयी लवादान जो निकाल दिल्लो वांटपा खातीर उदक वांटपा खातीर जी वांटणी केल्ली तेजें इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर हें प्राधिकरण.
आतां तें जें वांटप म्हादय प्राधिकरणान केल्लें, लवादान केल्लें, तेकाच ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला, महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान केला, गोवा गव्हर्मेंटान केला, कर्नाटक गव्हर्मेंटान केला. सो दॅट इज वॉट वीच इज चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. ताजेर तूं आतां प्राधिकरण करून वांटणी कशी करतलो? म्हाजे दृश्टीन अनलेस अँड अंटील सुप्रीम कोर्टाचो जो पर्यंत निवाड येना तो पर्यंत तुज्यान कांयच करपाक जायना. लेट सुप्रीम कोर्ट डिसायड वेदर हें सारकें वांटणी बरोबर केला काय कितें, वेदर कर्नाटका चड दिलं काय कितें, वेदर महाराष्ट्रा चड दिलं काय कितें. कित्याक बेजिकली आमकां दिसता की म्हादयच्या उदकाचेर दुसऱ्या खंयच्याच राज्याचो हक्क ना गोंय सोडून. जेन्ना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बेळगांवच्या मिटिंगेक ओपनली सांगता की आमी जो DPRचो निर्णय जो घेतलो तो गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विश्वासांत घेवन घेतलो. म्हळ्यार हेगे नाक कापलेशें जालें ना. हो म्हणटा की आपल्याक कांय सांगलें नाशिल्लें म्हण. मागीर तुका नाक कापलें तुगेलें, गृहमंत्र्यान तुगेलें नाक कापलें. तुवें कित्याक निशेध केलो ना ताचो? तुवें कित्याक म्हणलां की आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दीस म्हणून? होम मिनिस्टर इज रॉंग. आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दीस हें आमच्या मुख्यमंत्र्यान ताटकण्यान सांगपाक जाय आशिल्लें. जेन्ना ताणें स्टेटमेंट केलें ना म्हणल्यार आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या सगळ्या प्रकरणा भितर बेटला बेटूल करता, तो कर्नाटकाच्या फावरार आसा. दिल्लीच्या तख्ताचेर जाल्ल्या अपमाना उपरांत छत्रपती शिवाजी महाराजान उलोवन दाखयल्ले की एक वेळ मरण आयल्यार उपकारता पूण अपमान मान्य ना. पूण आमचो मुख्यमंत्री दिल्लीच्या तख्ताचेर वचून मान सकल घालून येता आनी हांगासर येवन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दाखले दिता हे ताका सोबून दिसना अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगत सांगता. पळय, आंदोलनाची सुरवात 16 जानेवारीक ओपिनियन पोल दिसांतल्यान सुरवात जाली. ह्या आंदोलनाचो हळूहळू विस्तार जायत आसा. पेडण्या भितर आमची कमिटी बऱ्या पैकी मुवमेंटाची कमिटी काम करता. पेडणे तालुक्या करता, सत्तरी माला करता, दिवचली करता, तिसवाडी बार्देजां भितर काम करता. म्हणजे थिंगचे जे थळावे जे कोण भुरगे आसात ते ताजे पुराय जबाबदारी घेतला. आमचे मुर्मुगांवाकय बरें काम चल्लें आसा. पयरूच आमची सांग्यावयली टीम एक्टीव केल्ली आसा. काणकोणाक सालसेती तर पुरायपणान एक्टीव आसातच. केपें मतदारसंघा भितर म्हणजे केपें तालुक्याकय आसा. काणकोणाक चड करून आमची 27 तारखेक एक मिटींग जावपाची आसा. मिटींग म्हणजे पेक्षा हांव जाहीर सभा म्हणटा. पर शिवजयंती दिसा मुद्दम उल्लेख करता. पर शिवजयंती दिसा मुख्यमंत्री सांगता की छत्रपती शिवाजी महाराजाची आमी दायज राखपाक जाय, छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी ताजे गूण हांगा भितर घेवपाक जाय. तर ह्या मुख्यमंत्र्याक हांव सांगपाक सोदतां, तसोच छत्रपती शिवाजी महाराज दिल्लीच्या तख्त्यार औरंगजेबाक मेळपाक गेल्लो बादशाक. जेन्ना मेळपाक गेलो तेन्ना बादशाच्या दरबारा भितर आपल्याक अपमान जाता हें जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाक दिसून आयलें त्या वेळाचेर बादशान दिल्ल्या ताटाक हात मारून छत्रपती शिवाजी महाराजान म्हणलें एक वेळ मरण पत्करू पण अपमान नाही म्हणून. अशे आदर्श आसलेले छत्रपती शिवाजी महाराज. आनी तुजो आदर्श खंय गेला? तूं थंय दिल्लीच्या तख्त्यार मान सकल घालून मुखट्यान ते सांगता ते हय साहेबा करून आयिल्लो. ह्या मुख्यमंत्र्या कडच्यान आमी अपेक्षा तरी कितें करप? रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या बाबतीत गोंयचेर अन्याय जाला. आता म्हादयच्या उदकाचे बाबतीतूय तेच जातले अशें सेव म्हादय सेव गोवा चळवळीचो मुरगांवचो वावुरपी जयेश शेटगांवकर सांगता. पळयात ताचें म्हणणें. लोकांच्या भितर डेफिनेटली राग आसा. तुमी बाकीचे खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबाचे बिवाचे हिंगा आशा ना. हिंगा सद्या पयलीं पाणयाचे आशा आसा. समज पाणी जें आमकां वेवस्थीत रितीन जर पयलेच सद्या 1 वर येयना जाल्यार फाल्यां खंय जर वयर सकयल जालें आनी तें पाणी जर अर्दे वर आनी 5 मिनटां सुद्दां येयना जर जावपाक लागलें जाल्यार फाल्यां तुजे कडेन पाणी ना जाल्यार बाकीचे पयशे आनी घेवन करतलो कितें तूं? कर्नाटक गव्हर्मेंटाक किंवा भारताचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आसा पळय तांकां गोंयचें मातूय पडलेलें ना. कित्याक आमी हे पयलीं सुद्दां पळयलां की जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जेन्ना CACन सांगलें की डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना, एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिवंक ना, तरी आसतना जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयान करता. कित्याक गोंय आमचें बारीक न्ही, सो ताका लागून ऑक्युपाय करपाक तांकां बरें पडटा. सो सेम थिंग आतां म्हादयच्या बाबतींत आसा. आमी कितके छाती फाडून आवडले की पाणी डायवर्ट करून दिवचें ना म्हणून. पूण ज्या पद्दतीन कर्नाटकाची स्टेटमेंट येता पळय की आमी काम करतलेच, आमी पाणी डायवर्ट करतलेच, ह्या प्रमाणे गोंयांक खरोच एक म्हटल्यार धोका निर्माण जाल्लो आसा. आनी ह्याच्या खातीर तर डेफिनेटली आमी मुर्मुगांवचे लोक आतां हळू करून सगळे एकत्र जावन आमी डेफिनेटली आमी हेच्या अगेन्स्ट उबे रावतले. म्हादयचे बाबतीत कर्नाटकाची आक्रमक भूमिका पळयल्यार म्हादय आमची उरतली मू असो प्रस्न दर एका गोंयकारांक सतावपाक लागला. म्हादयचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराची भूमिका ना तळ्यात ना मळ्यात अशी जावन रावल्या. हे फाटभुंयेर सेव म्हादय सेव गोवा चळवळ जन आंदोलन उबारपाचें उलोवन दाखयता खरें, पूण हे आंदोलन कितले यशस्वी जातले हो येणारो काळच थारायतलो. हो आशिल्लो जागोर गोमंतक टीव्हीचो. लोक पेटल्यात हे आतां दिसून येता. गव्हर्मेंटान सरकारान ह्या हाजेर ठोस भुमिका घेवची अशी मागणी सगळे थरांतल्यान जावपाक लागल्या. गोंय सरकारान ह्या विशयाचेर एक खंबीर भुमिका घेवची अशी
ह्या जागोरांतल्यान आमची मागणी आसा. मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत सुशांत कुंकळकार. म्हादय ही आपणाक आवय समान आसा. म्हादयची राखण करपाक कितेंय करपाची आपली तयारी आसा अशें स्पश्ट मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावन म्हादयचे सध्याचे अवस्थेक काँग्रेस जापसालदार आसा अशी सणसणीत टिका केली. शुक्रारा सांजे दिवचले जाल्ल्या एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान काँग्रेसी सयत हेर राजकीय पक्षांचेर लेगीत फोग काडलो. म्हादय म्हाका आई समान आसा आणि तिच्या रक्षणा खातीर करपा खातीर सगळ्यो गजाली आमचे सरकार जे आसा हे सातत्यात करीत आसा. म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हो आमी केल्लो डिमांड आसा, कारण म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ज्या अर्थात फॉर्म जाली 4 दिसाच्या भितर तिचे नोटिफिकेशन येवपाचें आसा आणि नोटिफिकेशन येयल्या उपरांत सगळ्या खातीर कळटलें की 2012च्या पयलीं काँग्रेसीन केल्ली पापां आमी न्ही. हांव परत एकदा सांगता, 2012च्या पयलीं हांकां जर काँग्रेस पक्षाची नीती जी आशिल्ली ही म्हादय विकपाची आशिल्ली, तांच्यांनी थोडेशे जरी तेन्ना लक्ष दिल्लें जाल्यार आयज पाळी येयल्या ती येवची नासली. आज जी केस सुप्रीम कोर्टात उबी आसा, आज जो म्हादय ट्रिब्युनल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचो रिजल्ट जाला ते 2019 हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत परत अपील केला, म्हणूनच तर आज आमकां कोर्टान स्टँड जावपाक मेळ्ळो आसा. रायपुराक सुरू जाल्ल्या 45व्या काँग्रेसीच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा प्रियांका गांधी वद्रा हिचे खातीर रोज कार्पेट घालून तिका व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रे उपरांत जावपी ह्या अधिवेशनांत एके तरेन प्रियांका गांधी हिचे मुखेल फुडारी म्हण हे लॉन्चिंग आशिल्ल्याची खबर सगळी कडेन पातळ्ळ्या. रायपुरात सुरू जाल्ले काँग्रेसीचे 45वें अधिवेशन हे मुखार आशिल्ल्या 2024तल्या लोकसभा वेंचणुकेची तयारी आसा. ह्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिसा प्रियांका गांधीचे आगमन जायना फुडें तिचे व्हडा दबाज्यान स्वागत जालें. प्रियांकाक येवकार दिवपा खातीर सुमार 2 किलोमिटराच्या रस्त्याचेर गुलाबांच्या फुलांचे कार्पेट घातिल्ले आनी हाचे खातीर वट्ट 6000 किलो गुलाबाची फुलां वापरिल्लीं. रस्त्याच्या दोशी वटेनी लोककलाकार तांची कला सादर करपाक दवरिल्ले आणि ह्या सगळ्या मदीं जमिल्ल्या कार्यकर्त्यांनी प्रियांका गांधीच्या जय जयकाराच्यो घोशणा दिल्यो. देखून 2024तल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर प्रियांका गांधी ही काँग्रेसीची मुखेल प्रचारक आसतली हे लक्षात येता. I think this is a very important session for the Congress party. It comes at a very important inflection point after the Bharat Jodo Yatra, after the party presidential election, and 1 year before the national Lok Sabha election. So we have a good opportunity to lay out a clear path forward and a clear direction. I think at this stage, having contested, somebody else has won. I should leave it to the leadership to decide what is best. The principle I stand by, but the question of at this time, 1 year before the election, whether this should happen, there can be two opinions on that. And I think the president is the best person to decide that. So विरोधकांचो मात काँग्रेस अजूनही परिवारवादात घुसपून उरला असो आरोप चालूच आसा. काँग्रेसीचे अध्यक्षपद जरी मल्लिकार्जुन खरगे हांचे कडेन सोपयल्ले आसले तरी हो परिवारवाद चालूच उरतलो अशें विरोधकांचे म्हणणे आसा. आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है. ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा. पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है. कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो गई. कन्याकुमारी ते काश्मीर मेरेन भारत जोडो यात्रा काढीत राहुल गांधीन काँग्रेस कार्यकर्त्यांसयत सर्वसामान्यांच्या मनात आपल्या प्रतिमेची रुजवण घातल्या आणि आता प्रियांका गांधी हिची मुखेल फुडारी म्हण प्रतिमा तयार करपाच्या यत्नाक काँग्रेसीन सुरुवात केल्या हे न्हयकारूंक शकना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुर्टी वाठारात कोयर उडोवप्यांचेर खंय कारवाय करपाच्या हेतान खांडेपार पंचायतीन आपल्या अधिकार क्षेत्रांतल्या ब्लॅक स्पॉटांचेर 28 सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्ले. ह्या सीसीटीव्ही कॅमेरांत 4 लोक लागसारच्या गटारांत कोयर उडयतना सापडले. पंचायतीन तांकां 5000चो दंडय दिलो.
पूण तरीकूय लोक कोयर उडोवपाचें थांबले ना. लोकांनी उडयल्ल्या कोयराक लागून हांगसर कोयराच्यो राशी साचल्या. आतां आमी शाळा तशेंच महाविद्यालयांनी वचून जागृताय करतले, खांडेपारचे सरपंच नवीद तहसीलदारान सांगले. आमी गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीक काडिल्ली आसा आनी ते गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी मार्फत आमी अवेरनेस प्रोग्राम चालू करपाचें केला. आमची 2 मिटिंगी जाल्यो. थर्ड आमचो आतां अवेरनेस प्रोग्राम आमी प्रत्येक कॉलेजींनी, स्कुलांनी, शाळेंनी वयतले, कित्याक खंयच्यानूच तें अवेरनेस जावपा जाय आनी भुरग्यां कडल्यान जातकीर घरा कडल्यान मागीर तें डिसिप्लीन येतलें. कित्याक लोक मेळटा थंय कचरो उडयता आनी तें उडोवपा ना म्हणून आमी एक टार्गेट केला की आमी स्कुलांकूच अवेरनेस करतले. आनी आमी प्रत्येक ब्लॅक स्पॉट आमचे आसा तितले कडेन आमी 28 कॅमेरे बसयल्या CCTV. तितूंतले आमी एक 4-5 जाणां फायन मारल्या, जे कोण आमकां रेड हँडेड मेळटा तें फायन मारलेले आसा 5-5 जाण. आनी 28 CCTV कॅमेरे बसयला सद्या. 4 जाणांक मारल्या फायन. लोकांक ते लोकांक कशें सांगप तें आमकां कळना. लोकांक आमी कितें म्हणून अवेरनेस करता तें आमकां कळना. मेन म्हणल्यार शिकलेले लोक उडयता. आतां तुमकां म्हणलां हांवें एक म्हाका तें बरें गव्हर्मेंट सर्वंटान म्हाका म्हणलें आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट तूं आपण वळखतलो म्हणपालें म्हाका. आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट नालान कचरो उडयता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.